तेन्ना हांणी हें अपील म्हणना बरोबर तांणी म्हणपाचें आमच्या लॉयरांनी की बाबा यू डोंट अलाव द कर्नाटका टू वर्क टील द मॅटर इज हर्ड. जशें इन 17 ऑगस्ट म्हादय बचाव अभियानाची केस आयली तेन्ना आमच्या लॉयरान सांगलें की तांकां हाजेर स्टे हाड मेळ्ळो. स्टे आमी हाडना बिकॉज इट इज अ नॅशनल प्रॉपर्टी बट वी वील नॉट अलाव देम टू डू एनी कन्स्ट्रक्शन हेन्सफूट. डोंट अलाव देम टू वर्क. म्हणजे आमकां एक थाकाय मेळटली आशिल्ली. आतां अपील जाल्यार ही थाकाय न दिवच्या परस भायर उडोवच्या परस अपील जावप ही बरी गजाल. पूण ताजो अर्थ आमकां इट्स नॉट अ मोमेंट फॉर एन्जॉयमेंट सेलिब्रेशन. जशें इन द पास्ट कर्नाटकाचे 7-8 आनी आमचे मात 18 एडवोकेट. एट वॉट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ द एक्सचेकर. आनी 18 एडवोकेट करून कितें करतात ते वचून? गरज नासता 18 एडवोकेटांची. फाटले वेळार फाटलो जेन्ना एटर्नी जनरल आशिल्लो एडवोकेट जनरल ताज्या वेळार असोच व्हडलो पॅराफर्नेलिया वतालो. द टायगर रिजर्वाच्या संबंदान उलोवचें म्हणल्यार तुमी 7 वर्सां कितें करताले? आतां जर टायगर रिजर्व एक्सेप्ट केल्लें जाल्यार खरें म्हणत जाल्यार म्हादयचे केसीक सपोर्ट मेळटलो आशिल्लें. आनी म्हादयचे केसीक सपोर्ट करच्या ऐवजी म्हादयचो सपोर्ट काडून घेतलेल्या भशेन केलां. आनी कितकें काम जाल्लें पळय. डिमार्केशन झोन जाल्लो, कोर झोन जाल्लो, बफर झोन जाल्लो, एडमिनिस्ट्रेटीव सगळें केल्ले, स्टेटस ऑफ ह्युमन हॅबिटेशन आनी रिएलोकेशन ऑफ विलेजीस इतकें करून म्हणजे परत हांगा इतकोय खर्च करून तुमी ना म्हणटात. जर हें केल्लें जाल्यार म्हादयक बरें पडटलें आशिल्लें आनी हांगा न करप म्हणजे इट इज अनदर नेल इन द कॉफीन. Chief Wildlife Warden had given a order on 29/3/23. ती आमच्या सरकारान सुप्रीम कोर्टाक दाखोवपा ऐवजी ती न दाखयतना रावले आनी सुप्रीम कोर्ट सांगता तांकां ऑर्डरीन लॉर्ड कावन्सील फॉर द पार्टीज will place on record the order dated 29/3/2023 passed by the Chief Wildlife Warden. म्हणजे आमचो सरकार ह्या केसीन कितको इंट्रेस्टेड आसा आनी कितको जीव लावन काम करता हाजें हें आमकां प्रत्यंतर येता.